Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. फायली पास करपाक मंत्र्याच्या पीएक 15 ते 20 लाख दिले म्हणून आदलो मंत्री मडकईकारान केल्ल्या आरोपांची सीबीआय वरवीं चौकशी करची. काँग्रेसीची राज्यपालाक चीट. आम्ही गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की सीबीआय इन्क्वायरी ऑर्डर करची, कित्याक हातूंत जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता आनी हे कारणां खातीर सीबीआय इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता, कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता. मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा पुरावे नसताना केल्ल्या आरोपांक अर्थ ना. आरोप कोणूय करपाक शकता, मात पुरावे म्हत्वाचे. एलिगेशन जाय ते लोक करता, तेका पुरावे नसल्यार काय अर्थ ना. बट चौकशी बी जावपा जाय ह्या आरोपाची. म्हाका काय कळना खंयची स्टेटमेंट काय वाचूंक ना. आनी मुख्य म्हणजे कितें लोकांनी जायते एलिगेशन केले म्हणून तेका तर काय नसता. कितें आसूं जर पुराय व्यक्ती कोणी एलिगेशन केलें इट डजंट मेक सेन्स. एंड ऑल्सो बट दिस अफेक्ट्स पर्सन एंड ऑल्सो सेम टाइम एलिगेशन्स 101 people make allegations, but same time you cannot make allegations just in the air. बट दिस विल नॉट अफेक्ट गव्हर्नमेंट's इमेज. हेर मंत्र्यांनी मडकईकाराच्या वक्तव्याचेर आपली मतां उक्तायल्यात. तेकाच विचारा काय खबर ना. ताका म्हणजे आतां तेणें सांगचें कोणा पयल्यान सांगचें जाल्यार सीएमा कडेन कंप्लेन. आतां एक गोश्ट सांगता, हांव म्हजें उलयतां, कोणी सांगचें हांव ट्रान्सपरंट आहा. कोणाक जर कितें विशय जाल्यार हांव म्हजे कडेन डायरेक्टली उलयतां. एक गोश्ट मडकईकाराचे विशयी तो हांव सदांच तुमकां म्हटलां की तो म्हागेलो व्हडलो भाव कसो म्हणून हांव ताका पळयतां. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट तो. सगळे मंत्री पयशे काउंट करपाक बिजी आहा म्हणटा, सो तुमचें कितें रिएक्शन आसा? हय तुमी सगळे आयले पूण हांवें पाटण केळकारा कडेन उलोवपाचें थरयलां आनी आय एम बुकींग इन ट्यूसडे. त्या नंतर स्टेटमेंट दिसता. ताणें म्हाका सुद्दां तातूंत इनक्लूड केल्ल्या म्हाका तुमी उलोवचें पडटा. मजगती काशीनाथ शेटयेन एंटी करप्शन ब्युरोकडे कागाळ केला. आदलो आमदार मडकईकारान केल्ल्या वक्तव्याची चौकशी जावची म्हूण मागणी. काशीनाथ सांगता ते प्रमाण त्या मंत्र्यान मडकईकाराक पयशे खंय परत दिले ताची चौकशी जावची म्हूण काशीनाथ मागता. आता ते पैसे घेतल्या म्हणून आज खंय ते 15 काय 20 लाख परते दिल्या म्हणून ऐकला. कळ्ळें, ते इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.